देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जोआवाचो 15 वोड 26 ते 27 आनी 16 वोड 1 ते 4. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारुती मुलगे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक जावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यान. तुमचो बाबात हालो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ती तुमकां देवस्थानांतले भायरायतले खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारतात तो आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण सोजमतले. आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. ताचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू शुभ वर्तमानांत पवित्र आत्म्याची खबर कोत्ता आनी म्हणटा, बापा कडसून एक शारोती धाडटलो आनी तो तुमकां हांवें सांगलां तितलेंय वेव्हारांत घालूंक बळ, धीर आनी उर्बा दितलो. तो शारोती ह्या संवसारांत आयल्यार आयज 2000 वर्सां वयर जालीं. तो शारोती आमकां मेळ्ळा. तो मेळ्ळा जाल्यार कोण सांगतलो? आमचें जिवीत सांगतलें. तर आजून भिरांतीन जियेता वो कुड्डेपणांत आसा जाल्यार हो शारोती आमकां मेळचो ना. आमेन.